नमस्कार. हांव प्रतीक्षा देसाई. कुळें धारबांदोडे गोंय हांगा हांव रावतां. हांवें एक ल्हानशी कविता बरयल्या आनी ती कविता हांवें अशा लोकांक लागून बरयल्या जे लोक आमच्या आयुश्यांत असतात आनी आमकां लागून नकळत खूब अश्यो गोश्टी करून वतात, पूण ते ह्या गजालीची मात सुद्दां जाणविकाय आमकां करून दिनात. असो एक ल्हानसो प्रयत्न हांवें केला, कदाचित तुमकां आवडटलो. म्हज्या कवितेचें नांव आसा चस्मो. चस्मो दोळ्यांक सोबता. चस्मो दोळ्यांक सोबता, मनशाचें रूप प्रभावी दिसता. दोळे नितळ सकाळ पळयता, पूण ह्या चश्म्याचें वजें नाक सोंसता. घामान चस्मो नाकार निसरता. नाक हिमतीर ताका पडपाचें वाचयता. हळूच केन्नाय हाताचें एक बोट सांगाताक येता. चस्मो थाटान नाकार बसता. जेतार दोनय हात कानार दवरता. कान तिडकीन भायर फाकारता, पूण ह्या कानांचो राग दोळ्यांक खंय दिसता. दोळे चश्म्याच्या आदारान हांसतात, पूण ह्या हाश्याक कोण झिजता. पूण ह्या हाश्याक कोण झिजता. चश्म्याचें वजें नाकाच्या खांद्यार आसता, पूण स्वास तें नाक मोकाट घेता. पूण स्वास तें नाक मोकाट घेता. थँक्यू. देव बरें करूं.